नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार दिसभराच्या महत्वाच्या खबरो घेऊन दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरुवात करतात। सविस्तर खबरां पयली पळोवया मुखेल खबरो। सॅम्युएलाच्या मरण प्रकरणात पोस्टमॉर्टमाच्या अहवाला उपरांत उप्रासल्यात नवे प्रश्न। फारपेट जावचे कांय वरां आदी ताच्या उजव्या दोळ्याक जखम जाल्ल्याचे आयला उक्ताडार। पुलिसांनी चौकशी केल्या सुरू। बांबोळे नळांतल्यान येता सिवरेजीचे उदक। जीएमसीच्या फाटल्या वटेन आशिल्ली मुखेल सिवेज लायन तुटिल्ल्यान उदकांतल्यान येता सिवरेजीचे घाणयारे उदक। थळाव्यांच्या भलायकेचो उप्रासला प्रश्न। आयतारा सांगे नेत्रावळी जाली एसटी समाजाची बसका। 2027 वर्साची वेंचणूक जावच्या पयलीं दिवचे राजकीय आरक्षण। नाजाल्यार येता ते वेंचणुकेक ह्याच समाजाचो आमदार हाडटले वेचून एसटी लोकांची शिटकावणी। दवडले दिकरपालची तापली ग्रामसभा। तळेबांद गावातले तळे 39 खाला रूपांतरीत करपाचो चल्ला यत्न। थळाव्यांनी केलो सणसणीत आरोप। आमकां नाकाच गावात 39 थळावे पेटल्या हट्टा। अमेरिका इराण संघर्षामध्ये संवसारीक ऊर्जा बाजारपेठेचेर वाडिल्ल्या दरांचो परिणाम। देशातल्या एलपीजी गॅस सिलिंडराचे दर वाडले 29 रुपयां। फाटल्या 3 महिन्यात ही दुसरी वाड। आणि कितलीशीच वर्सां जाली टीव्हीच्या तळ्याकडे आमदार तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांची चल्ल्या आड नदर। लोकांक भलायकेचो जाला धोको निर्माण। हो प्रश्न बेगोबेग लावचो तडीक आमकां दिवची थाकाय मागतात थळावे। आता खबरो विस्तारान। म्हापशेच्या 22 वर्सां पिरायेच्या सॅम्युएल ब्रागांजाच्या मरणाविशीं पोस्टमॉर्टमाच्या अहवाला उपरांत नवे प्रश्न उप्रासले। अहवाला प्रमाण ताका गुळी लागली आणि फारपेट जावचे कांय वरां आदी ताच्या उजव्या दोळ्याक जखम जाल्ल्याचे मुखार आयला। ही दुखापत मरणाकडेन संबंधित आसा काय नाची चौकशी पुलिसांनी सुरू केल्या। बांबोळे गावात नळांतल्यान सिवरेजीचे उदक येवपाचो प्रकार थळाव्यांनी उक्ताडार हाडला। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण जीएमसीच्या फाटल्या वटेन आशिल्ली मुखेल सिवेज लायन तुटिल्ल्यान बांबोळेच्या थळाव्यांक नळांतल्या पिवपाच्या उदकांतल्यान सिवरेजीचे घाणयारे उदक येता। या प्रकाराक लागून थळाव्यांच्या भलायकेचो प्रश्न उप्रासला। देखून तिडकल्ले थळावे सरपंच पंच एकठांय आयले। पळयात। सकाळी आमचे टॅप उक्ता केला। आम्ही माझी झाडां शिंपपाक म्हणून पळय जाल्यार हे कसले घाणेचे उदक येवंक लागले। आमी मरपाचें म्हणून आयज 10:30 आमी वयर वयताले गांवांत। पयल्यार हिंगा घाणीचो आनी सिवेज वॉटराचो व्हाव व्हांवतालो। व्हाव व्हांवतकच पयल्यार ही घाणीचें उदक आमी भितर गेले। तांकां सांगलें बाबा कितें तरी हेजे तोड काडा म्हणून। पूण ते म्हणले हे आमचें काम न्हू। मागीर सरपंच फुडें गेली आमची कॅज्युअलिटी कडेन नाजाल्यार एमएस ऑफिसा कडेन। ते थंय म्हणपाक लागले हें आमचें काम न्हू। मागीर हांवें एमएसाक फोन मारलो। एमएस म्हाका म्हणपाक लागलो आयज संडे। हांवें ताका विचारलें आयज संडे जाल्यार जर कॅज्युअलिटीन उजो पेटलो जाल्यार पालोवपाचो ना काय म्हणून। कित्याक आयज ही घाण आमच्या गांवांत देंवताली। आनी मागीर एमएसान हांवें पीएक फोन मारलो बाब सातोसकराक। तेणें म्हाका फोन उखल्लो। तेणें म्हाका सांगलें मुनीस धाडटा म्हूण। पूण 1 वर पासून कोणूच हांगा पावूंक ना। मागीर फुडें हांवें हेल्थ मिनिस्टराक फोन मारपाक ट्राय केलो। तेणेंय म्हाजो फोन उखलूंक ना। हेल्थ आमचे इन्चार्ज आहा फ्रेझेल तेका फोन मारपाक ट्राय केलो। तेणेंय म्हाजो फोन उखलूंक ना। मागीर थोडे इको क्लिनाचे मनीस आयले आनी तांणी हांगा काम करपाचें कॉमेस केलें। पूण म्हाका दिसता काम हें सारकें जावंक ना। उदक व्हांवन व्हांवन गांवांत येवपाक लागलें आनी आख्खो हें उदक वयर सावन सकयल पावलें। न्हवांतल्यान म्हणून लागलो हे पळय हें उदक येयलां। हें उदक न्हवाच्या टॅपांतल्यान येयलां तेज्या। मागीर रोखडेच तेज्या सायडीक घरांत आमी गेले। एक व्हिडिओ काडलो। तो व्हिडिओय आमी तुका दितले। तेज्या न्हवांतल्यान पळय हें कितें येयलां पळय तें। हे आयज हे कितें हे आमचो गांवचो लोक मरपाचे। हे आमी मरपाचे हो सगळो लोक आमी कितें करपाचें हो जबाब म्हाका जावं हेल्थ मिनिस्टराक जावं सीएमा कडेन जावं वॉटर मिनिस्टरा कडेन जावं WRD मिनिस्टरा कडेन। हे कितें हो गांव आमचो काबार करूंक सोदतात तुमी। आनीक आमच्या गांवांत भू सोडपाचें आसा तुमी। आनीक आमचो गांव काबार करूंक सोदता तुमी। कितें करूंक सोदता हाजी जाप मातशी तुमी दिवपाक जाय। सकाळी आमचे टॅप उक्ता केला। आम्ही माझी झाडां शिंपपाक म्हणून पळय जाल्यार हे
कसलें घाणीचें उदक येवंक लागलें. म्हाका मातसो दुबाव लागलो आनी हांवें रोखडोच आमच्या पयलींच्या सरपंचाक आमचो माविनाक फोन मारलो आनी सांगलें अशें जालां. मावीन म्हणालो म्हाका की वयर कितें तरी प्रॉब्लम आसा ते आमी आतां सॉल्व कितें करून येयल्या. पूण हांवें सांगलें आमच्या टॅपान भितर उदक सरला म्हणून. ताका लागून मागीर तेणें सांगलें आपूण हांवें रोखडोच आमचो जॅकरेस आमचो लायन्समॅन आसा लायन्समॅन ओके वॉटर सप्लाय करतालो ताका हांवें कॉल केलें आनी तेणें सांगलें आपूण मनशाक धाडटा आनी पळयता म्हणून. आनी तेणें म्हाका सांगलें हें सॅम्पल एकठांय करून दवर बॉटलीन घालून दवर आमी तें सॅम्पल एका लॅबॉरेटरीन धाडून तें टेस्ट करतले म्हणून कितें जालां तितून. आनी फुडलें नेक्स्ट गोर आल्बर्टाचें आमच्या आदूश भावाचें आसलें. सो हांवें ताका रिक्वेस्ट केलें मातसो ताचो न्हू ओपन करचो आनी एक बॉटल दवर म्हणून. सो ते भरपाक चॅक करपाक आल्बेटाचेरूच प्रॉब्लम काय काय सगळ्या आख्या गांवांत प्रॉब्लम आहा. तेणें आपलो न्हू उक्तो केलो हो व्हिडिओ तुमकां दिलो आनी ताज्या न्हंवातल्या उदकान न्हंवाच्या पायपांतल्यान हें भायर सरलें. दोन 2027 वर्साची वेंचणूक जावच्या पयलीं राजकीय आरक्षण दिवचें अशी मागणी एसटी लोकांनी केल्या. वेंचणुके पयलीं मागणी पुराय जावंक ना जाल्यार 2027 वर्साचे वेंचणुकेक ह्या समाजाचो आमदार वेंचून हाडटले अशी शिटकावणी एसटी लोकांनी दिल्या. हे फाटभुंयेर आयतारा सांगे नेत्रावळी वाठारांत एसटी समाजाची बसका जाली. तर अशें तुमकां मेळची न्हू अशें दिसता तुमकां मनांतल्यान रिजर्वेशन? ना डायरेक्ट आमकां सध्या तर कांय मेळना. काल आमचे सांग्या वयले थोडे लिडर गेल्ले जे अदर समाज आसले तेंच्यानी निवेदन दिलां. मग बाकीचे खंयचे तर स्टेटीचे वचना हे तालुक्याचे वचना सांग्या वयलेच गेल्ले आनी ते पर्टिक्युलर एक पक्षां सध्या आसा आनी सगळे तितून जॉयन जाल्ले आसा. मग ते अंदाजा आमी सध्या तर म्हणूंक शकना अजून तर आमकां न्यूज येवना. मग आमची सोर्सां भितर कळटलें फुडें कितें आसा कितें आमी डिसायड केल्लें आसा फुडली नेक्स्ट आमचो प्लॅन कितें करपाचो. मग तेंचें तशें मत आसा जर आमकां रिजर्वेशन मेळना तर तें तेंची रॉंग आसा कित्याक ऑलरेडी आमकां कायदो चाललो आसा रिजर्वेशन दिवचें म्हणून. फक्त तो इम्प्लिमेंटेशन पार्ट उरलो आसा आनी लोकांक समजून घेवचें कायदो चाललो आसा इम्प्लिमेंटेशन पार्ट करपाचें तें केन्ना ना केन्ना जातलें. आनी जस्ट आमी कितें म्हणटा आमकां इतलीं वर्सां मेळोना ताका आतां आमकां अर्जंट दिवचें. इतली एसटी रिजर्वेशन जें आसा हें सांग्यार जावपाक जाय म्हणून तो कितें जालें मिटिंगेक? आमच्या सगळ्यांनी सर्वमतान आमी थारायलें की आमकां रिजर्वेशनाचो जो हक्क आसा आमी कोणाचेर आयज पर्यंत ह्या समाजान कोणाचेर विरोधाक कांय उलयलें ना. आमी मागता तो कॉन्स्टिट्यूशन आमचो हक्क आनी तो हक्क आमचो मेळचो आनी सरकारान तो सगळ्यांक लागू करचो ही आमची अपेक्षा आसा. हे अनुसार इलेक्शन आयोग जे ठरयतलो ते प्रमाणे आमकां हक्क दिवचो म्हणून आमी सगळे जे बांदव आसा सांगे मतदारसंघाचे ते सगळे बांदव एक जमले कडेन आसात आनी आमी निर्धार केल्लो कडेन आसा की जर आमकां हेजे पेक्षाय जर आमकां मेळटली दाखोवपाक जाय पडटली की आमकां हक्क आमकां मेळपा खातीर जाल्यार तेवूय आमी फुडें घेवन वयतले. सो आतां पळयलां की आमदार जो आसा हो BJP आनी तुमी BJPक आसा. आतां खंय तरी तुमी ST रिजर्वेशन मागतना आमदार जो आसा हो जनरल आसा. सो तुमचें कितें डिसिजन आसतलें? ह्या भागाची हेजे दोन बाजू आसात. आमदारा बरोबर आमी आजूय आसात आसतलेय बी तातूंत नो डावट कारण आमदारान जें काम सांगे मतदारसंघा खातीर केलां तें तोडना तेतूंत ताका एप्रिशिएट करपाक खुबश्यो गोश्टी आसात आनी आमदारान जें काम केलां ताका तेजें अभिनंदन करतात. आमी आयजूय आमदारा बरोबर आसात आसतले बी. पूण आमदार आसप आनी आमचो हक्क मागप खूब फरक आसा आनी आमचो आमदार जो आसा तो सदां सांगता की आमचो जो तेका आसा ST रिजर्वेशनाचो जो ST फायल जाल्लो तो आमदार सदां आमचे बरोबर आसतलो कारण आमदार सदां आमदार आमचो समाजाचो उल्लेख करता की पंच सरपंच झडपी धरून आमदार जावपा पर्यंत ह्या समाजान फाटीं दिल्ले कडेन आसा आनी आमदारालो आमचो सदां फाटींबो आसतलो आनी आमदाराचें जें काम आसा आयज सांगे मतदारसंघात भाजप म्हणून एक कौतुकास्पद आसा तितून कांय तोड ना. आजची मिटींग आपोवपाक कारण म्हणल्यार ह्या दिसांनी पेपराचेर न्यूज चलता की एसटीचे काही पंच किंवा सरपंच हे सगळे विरोध करतात एसटी रिजर्वेशनाक सांग्यार खातीर. त्या खातीर आमी पयर एक प्रेस घेतली. प्रेसांतल्यान आमी खुलास करपाक लायलो की कोण पंच कोण सरपंच किंवा बाकीचे कोण तांणी मुखार येवन सांगचें की बाबा आमकां एसटी विरोध आसा रिजर्वेशनाक आनी दुसरी गजाल जर विरोध आसा जाल्यार कितें आसा. त्या मदीं सगळ्यांनी आज पार्टी लेवल विसरून सगळीं सांगेकार म्हळ्यार रिवोट सांगे मतदारसंघातले लोक जे मलकर्णे किंवा कावरी पिल्ला धरून बाकी सगळे सांगे तालुक्याचो ह्या लोकांनी थारायलें की बाबा आमी सगळे एकजूट आसा म्हूण दाखोवपा खातीर आज एक सभा घेवया
त्या खातीर प्रमुख कार्यकर्ते आपूण आज हांगा एक सभा जाली. ह्या सभेक असो विशय जालो की रिजर्वेशन हे आमकां 2027 सरकारान खंयच्या परिस्थितीन दिवपा जाय आनी ते आमी मेळोवन घेतलेच, त्या शिवाय आमी वगी बसची नात. हो प्रामुख्यान विशय जालो. आनी ताचे बरोबरच आतां दुसरो विशय येता की कोण कितें ऑब्जेक्शन दितात, रिजर्वेशन ऑब्जेक्शन हाडटात. आमची मत आसा की ते ऑब्जेक्शन दितात ते तांगेर इंडिव्हिज्युअल विशय. तांकां दिसता की एखादी बाजून आपल्याचेर अन्याय जाता काय पूण ते खंय तरी सरकारा कडेन निवेदन दितात. तांचे कडेन वाज घालून बसून घेवन आमकां परवडपाचें ना आनी आमकां ताका घालपाचें बी इल्लो आमचो विचार बी. आमकां रिजर्वेशन जाय हो विशय जो आसा हो सगळ्यांनी आपल्याच्या पर्यंत ह्या मिटिंगेक उपस्थिती लावन तेणे सांगपाचो प्रयत्न केलो. आयतारा दवल्ली दिगरपालचे ग्रामसभेत वेगवेगळ्या महत्वाच्या विशयांचेर चर्चा जाली. खासा करून तळेबान वाठारांतल्या तळ्याचो प्रश्न चर्चेचो विशय जालो. हांवेंच्या म्हणण्याप्रमाण एक बिल्डर ह्या तळ्याचे 39 खाला रुपांतर करपाचो यत्न करपाक सोदता खंय हे फाटभुंयेर थळावे सयत पंचायतीन खर विरोध उक्तायलो. आयतारा दवल्ले दिगरपाल ग्रामसभेत वेगवेगळ्या प्रस्नाचेर चर्चा जाली. पूण तळेबाण वाठारांतल्या तळ्याचो प्रस्न खासा बरोच गरम जालो. समाजवावरपी एंड्रू रिबेलो हाणें ह्या तळ्याची आनी गांवांतल्या जमनीची राखण करपाची खर मागणी केली. तशेंच बिल्डरान 39A पासत ह्या तळ्याची राखण करपाची मागणी करत ताणें 39A प्रक्रिया रद्द करपाची मागणी केली आनी गांवांतले सैमीक उदका स्त्रोत आनी जमनी वाचोवपाची गरज उक्तायली. तशेंच गांवांतल्या लोकांनी आपली जमीन भायल्या लोकांक विकचे न्हय अशेंय ताणें आवाहन केलें. जे फाटल्यान जे आहा तें सर्वे नंबर 43 आतां तेणें एकल्यान थिंग सांगलां की हें ऑलरेडी खूंय कोण घेयलां आनी 1 and 14 तें ऑक्युपेंट आहा म्हूण. सो आमी तेका डिमांड केला की तें 1 and 14 नांव जें कोण आहा तेका ऑफिशियली लेटर करचें, तेका आपोवचो आनी तेका डिटेल दिवची. सो आमकां फायंड आवट करपाक की पयलीं कितें आशिल्लें फॉर्म 3, फॉर्म B, फॉर्म D हें सगळें चॅक करून आमकांय चोवपाक जाय आनी तेणें कितें डॉक्युमेंट्स लायन तें आपल्या हें केलें. सो तेज्या पयलीं जरी तर भाडकार आशिल्लो एक तर सक्सेशन डीड लायतलो, नाजाल्यार दुसरें हें करपाक जाय, नाजाल्यार तें फेक जातलें. कोणें जाल्यार तें नांव घुसोवपाक जाय, नाजाल्यार बेश्टें जावपा ना. कितें आमगे कुमदादीचेर तूं जाणा कितें जालो तें नांव बेश्टें घुसयलें आजून कुमदाद म्हणा 18K तरी आसतना हिंगा आमकां फुटींग पॉयंट केलें. लीक हा तें उदक कित्याक कोता. अरे हांव तुका एक सांगता, आमी जेन्ना ल्हान आसतना आमगेली माय मुगे गोरेंगाच हिंगा उमडो येता आमी, कळ्ळें का. हिंगा नाजाल्यार न्यू रेल्वे स्टेशन जालें थिंगा आमी उमडटाले रोग सकल सावंता ते सन सकल वचून थिंग उमड आमी बाजरां वयताले. भायलो हॉटलांत भाजी खावपाक आमकां आसली तेदोना हांव भुरगो आसतना 7-8 वर्सांचो. सो तेदोना थिंग रोप धुवन आमी बाजरां वचून च्या बी पिवन भायलो हॉटलांक आमी परत येताले. थिंगाय उमड जाल्यार हिंगाय उमड जाल्यार रेल्वे ट्रॅकान आमगे वचप आसलें. आतां स्टेशन जालें थिंग सगळें काबार. आतां हें आमगे एकूच तळ सद्या दाखयताय आनी पाले एका वयर दोंगरा 3 दोंगरा मदें तेसो आनी तोळे मेळपाना. म्हाका दिसता तें फक्त मिलिटरी लागून उरलां, ते सायडीक चोडोन दिनाय तेका लागून. नाजाल्यार ते पासून हांवें वयताले जे व्हडदिनार, कळ्ळें मरे तुका. आनी MLA कितें आपयलें ना म्हणल्यार तेंका राग येयलो, कळ्ळें तुका. कित्याक खुंयचे हितून दोनी सायड आसताय. पूण हे कामाक म्हाका दिसता MLA मेन आसलो आमकां, पूण MLA येयलो ना. 4 वर्सां जालीं हांव MLA ऑफिशियल लेटर कोता की तूं यो आमगे ग्रामसभा अटेंड कर म्हूण. आयज पासून तो येयलो ना. मिन्नान गेल ते ग्रामसभेक आनी आज ग्रामसभेक सांगलां MLAन आपल्याक सांगिलां की आपूण ग्रामसभेक पावपाना म्हूण. म्हणजे हो मिनीन क्लास थिंग सेटींग कोता पयलो वचून. तोड्यात कितें करून सोदताय ते
हें थंय कन्वर्शन करपाक आनी 14 तारीख लास्ट डेट खंय कन्वर्शन करपाक हय अंडर 39 इयर्स आतां आमी रेजोल्युशन गेलां आमकां 39 ए फकत तळ्याकून न्हू आमगे ज्युडिडिक्शनाकूच नाक म्हूण ही सेकंड ग्रामसभा पयले येयल्ले थिंग ओपन स्पेस ही आतां कमी 10,000 आनी ते म्हणटा फकत 1,000 तळ्या दितले म्हणजे आमगे गांवांक आमकां टर्म्स एंड कंडिशन आमी सांबाळून दवरलो ते तुमी हेका ओपोज केला हय सगळे लोकांक बी ओपोज केला आमचे आज ग्रामसभा स्पेशल ग्रामसभा मिटींग जाली आमकां रिटर्न इनवर्ड कांय येवना पंचायतीन पूण ते पेपरार आयले प्रमाणे आमी ताबडतोब लोकां पब्लिका इन्फॉर्म करपा खातीर आज ग्रामसभा जाली टू डिस्कस द कन्वर्शेबल लँड जे आमी तेमी धाडला 39 ए हितून लेक दाबोली 43/7 ए हितून सो त्या खातीर आमी लोकांची स्पेशल ग्रामसभा मिटींग घेतलेली आणि खंयचे आणि हेच आणि त्यांनी लोकांनी स्ट्रॉंगली ओपोज केला की लेकून जे प्लेसीर प्लेग्राउंड जे कितें कोमदा जे आमचे हे आहा अशी थोडी हे आहा ते सगळ्यांचे पोते धावली करपाली 39 वो सेक्शन कमिशन करून घालचें पडून गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील. अमेरिका इराण संघर्षाक लागून संवसारीक उर्जा बाजारात दरात वाढ जाल्या. देशातल्या एलपीजी गॅस सिलिंडराचो दर 29 रुपया वाडयला. फाटल्या 3 महिन्यात ही दुसरी वाढ. संवसारीक उर्जेचे दर वाडिल्ल्या फाटभुंयेर हो निर्णय घेतला आणि नव्या दराप्रमाण दिल्लीत 14.2 किलो वजनाच्या घरगुती सिलिंडराची किंमत 942 रुपया जाल्या. थिवी शिरसय वाठारांतल्या पोरण्या तळ्याची सामकी अवतिकाय जाल्या. या नादी या तळ्याचे उदक गणपती विसर्जन, पिवपाक, न्हावपाक लेगीत वापरताले. पूण आता लोक कोयर उडयल्यान आणि बुरशेपणा केल्ल्यान भलायके कडेन खेळ चल्ला. तशेंच तळ्याचे अस्तित्व धोक्यात आशिल्ल्याचे तिडकिल्ल्या थळाव्यांनी सांगला. आमदारांनी संबंधित अधिकाऱ्यांनी या तळ्या कडेन आडनदर करची न्हय अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. ही आमी तळी आमच्या आदिस्तान म्हणजे माझ्या पेरंट्स बी हांगा न्हाताले, हांगासून उदक भरून घरा व्हरताले पिवपाक. अशी ती तळी आसली. ती तळी खरीच बरी आसली. आणि आता कितें जालां, ही जी रस्त्यार जी तुमकां दिसता पळय ही इल्लिगल शॉप्स. आणि सरकार आमचं सांगता ते बर्ड जाल्या उपरांत की बाबा कोणाक ऑक्युपन्सी आहा पळय तांकां ट्रेड लायसन दिवपाक जाय. हांवें कमीत कमी 7 ते 8 फावटी पंचायतीन ऑफिशियली अनऑफिशियली रिक्वेस्ट करून घेतली की बाबा सिरसय आमच्या सिरसय वाठारांत जे रोडाक आसा तांकां कितल्या जाणांक तुमी ट्रेड लायसन दिल्या. आयच्या डेटीक सिरसय आमच्या हितून जवळ 5 ते 7 दिली आसतली फूल एंटायर सिरसय. ही टोटल इलिगल. ताका चिकन सेंटर ताका एफडीए लायसन काय ना कांयच ना. ह्यो हांगासर वायन हॉटेल आहा सगळ्या हेजेर लक्ष दिवप कोणी. हांव खरो सांगता, हांव आमचे हेल्थ मिनिस्टर एफडीए मिनिस्टर तांकां हांव सांगता रिक्वेस्ट करता की बाबा तुमी हांगा लक्ष घाला. हेतून लोकांच्या जिवना कडेन तुमी खेळटात. हे चिकनाक उदक व्हरता तो भितरलें उदक व्हरता चिकन साफ करता चिकन विकता. आणि हे लोक आणि हेतून आमी परत गणपती बुडोवपाचे चिकन ते पळय हांगा दिसता पळय ते सगळे परप्रांतीय. म्हाका तेतून कांय ना. हांव वोटाचें राजकारण करपाक येवंक ना हांगासर. हे परप्रांतीय जे लोक रावता पळय तेंच्यांनी हांगासर ही घेतल्या शॉपां रेंटाक घेतल्या आणि तेतून टॉयलेटाकूय भितर बसतात. मागीर सुलभ शौचालय म्हणटा जो आमचो सरकार म्हणटा पळय सगळ्यांच्या घरांनी पावला म्हणटा तो तेंचे कडेन पावूंक ना. आणि हे इलिगलिटी जे एक्सटेंशन ऑफ रोड आहा जो हायवे रोड एक्सटेंशन माती जी गव्हर्मेंटान घातल्या पळय तेजेर शॉपां घातल्या पळय ताका आमची सिरसय पंचायत सोड. हांव एलिगेशन करता की आमचो कन्सर्न लोकल MLA मिनिस्टर हेणी कित्याक लक्ष घालूंक ना हेजेर. ही तेजी जबाबदारी आसली. ना जाल्यार तुमी म्हाका सांगा तेजे कडेन MLA कडेन जायना जाल्यार तेणी बे म्हणपाचें. हांव बे म्हूण म्हणटा. हांव तेंच्या सारकें आर्ग्युमेंट करना. हेणी ताका म्हटलें तेणी हाका म्हटलें तसलें म्हाका आर्ग्युमेंट करपाचें ना. हांव जस्ट लोकांच्या बेनिफिटाक लागून सांगता. ना जाल्यार हांव म्हाज्या स्वताच्या लेटराचेर हांव करता कंप्लेन दिता आनी तांकां काडपाक लायता. पयले फावटीन तुमकांय खबर आसा की हे जे तळे आहा न्हू हे तळे म्हाका दिसता आमी जावच्या पयलींसून लोक हांगासर गणपती बुडयता. आणि जवळ जवळ म्हाज्या नॉलेजी प्रमाणे हांवें तुमकां एक पयली बायट दिल्ली जवळ जवळ 3.5 वर्सां पयलीं की हांगासर हे अशें तळे उरला तर तेतून आमी गणपती कशे बुडोवपाचे. आतां तेतून 3 वर्सां 3 फावटी गणपती आमचे जाले. आतां हे 4थ्या वर्साचें आसलें. सो हांवें तेन्नाय रिक्वेस्ट केलें सरकारा कडेन आमच्या आमदारा कडेन
की बाबा हे मातशें कितें तरी हेका करचें म्हणून. सो हाडले एक दीस मशीन आनी इतलो कुडको तो मातसो दिसता पळय ताका मशिनीक भोंवडयले आनी सोंपयले. सो ह्या कारणान न्हू आमी आतां खूब फावटी हांवें ट्राय केले आनी तेन्ना म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळूनासली एज अ तेन्ना हांव पंच आहलो. आतां कितें जालां आतां झेडपी जाल्या कारणान म्हाका मातशें म्हाजो एरिया वाडल्या कारणान म्हाका काम करपाक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा. जी लोकांनी म्हाका दिल्या पळय ऑपॉर्च्युनिटी त्या ऑपॉर्च्युनिटीचेर हांव ताजो नक्की फायदो घेतलो. आनी येता ते 2-4 दिसां भितर हे तळे साफ करपाचें काम हांव म्हाज्या हातींतून सुरवात करतलो विथ द हेल्प ऑफ आमचे लोकल MLA मिन्स कार्लोस आल्वेरा. ताका सांगलेलें हांव की जातालें मातसो तुमचें कितें गव्हर्मेंटा मार्फत कितें जातालें करून दियात म्हणून, पूण तें जावपाक ना. सो आमी आनी आमची गांवची बायलां स्पेशली महिला मंडळ सगळीं जेंचे करून तेंच्यांनी हांवें पंचायतीक लेटर केल्लें आसा, रिक्वेस्ट लेटर केला की आमी एक क्लिननेस ड्रायव्ह करया असो तुमी येयात पंचायतीक आमी रिक्वेस्ट केल्ली आसा. तशी महिला मंडळांनी केल्या, महिला मंडळान म्हाकाय केल्ली आसा. आनी त्या महिला मंडळाच्या उतरा वयरसून म्हाकाय दिसतालें जे 3-3.5 वर्सां हांवें तुमकां सांगलेल्या कारणान हांव एक अवश्य करतलो. ह्या चवथीक ह्या गाडीन तरी आमी गणपती बुडोवचे ना हें नक्कीच आसा. ते भले म्हाज्या पोल्सांचे पयशे घालून म्हाका करचे पडोंक, पूण हांव करतलो आनी एक क्लीन करून लोकांक दिसपाक जाय की बाबा हांगासर गणपती हाडपाचे आनी हांगा बुडोवपाचे. त्या तळ्याची जी दुर्दशा जाल्या पळोवत जाल्यार आयज जे हांगासर जे मच्छर जाता किंवा जे जळारी जाताले त्या जळारीचे जे सरावंडींग इतल्या लोकांक त्रास जाता की न्हिदपाक त्रास जाता. तशेंच कितलेशे डेंगू जाले हांगासर हे इतले हे हेल्थ पासून तेजेर लक्ष दिना. आनी हे कशे पद्दतीन हे करपाचें. पयलीं आमचे हांगासर शेत जातालें, कालांतरान हांगासर जेन्ना कॅनल गेलो तेन्ना कॅनलाचें उदक हांगासर चड येवपाक लागलें आनी आतां शेत बंद जालें आनी शेत पूर्ण तें बंद जाल्या कारणान थंयसर आतां चड जळारी जावपाक लागले, उदक साठोवन उरता. पूण हांगा कोणूच लक्ष दिना. बाबा हांव कितें म्हणटा ओके तेजेर कितें तरी एक कितलेशे स्किमी आसात, कितलेशे ते डेव्हलपमेंट जाल्यार त्या तळ्याचेर कितें तरी बरी उदरगत करची, तेजी कितें तरी सोक्ष मोक्ष लावपाचो. आतां शेत ओपोंक मेळना हेजो अर्थ ते अशेंच उडोवपाचें. आयज तेजेर कचरो हाडून लोक उडयता, सगळे वेगवेगळ्या पद्दतीन थंयसर घाण जाता. हे खंय तरी बंद जावपाक जाय, कारण हो हांगासर जे तळे उडयला तो गार्बेजीचो स्थान जावपाक फावना. हें म्हाजें म्हणणें आसा. तेन्ना आयचो MLA आसा नाजाल्यार आमचो आतां ZP जाला, तेणी हेतून लक्ष घालून त्या तळ्याची कितें तरी उदरगत करची. आतां तूं फाटल्यान आतां तळें पळयला तुमी हाचे बद्दल ZPन तुमकां सांगलें, हेमंत कांबळे तुमकां सांगलां कशें कितें. एक तळें इतलें पयलीं ब्युटिफूल आसलें की हांगासर लोक न्हिदताले पासून आनी हांगा शेत पिकयताले, वांयगण बी जाताले. पण आतां पयशे जाले ते साठी ती सगळी ती शॉपां येयल्यात पळय, आनी ते शॉपा खातीर हें उदक भायर वचपाचें बंद जालां. आनी त्या खातीर हें सगळें आतां उदक हें सांठोवन उरता आनी सगळें हांगा अशें जळारी बी जातात आनी कितलेशे जाणांक डेंगू बी जाल्यात. हांव त्या खातीर हांगा पंचायती कडेन आनी सरकारा कडेन रिक्वेस्ट करता की ह्या तळ्याचें ब्युटिफिकेशन करचें. कित्याक अशें इतलें सुंदर तळें हें आसा तेजें बरें ब्युटिफिकेशन करचें आनी लोकांक तेजो कितें फायदो करून दिवचो. गोंय विधानसभेत ST आरक्षणाची अंमलबजावणी करपाविशीं मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांचे कडेन चर्चा केली. ST आरक्षणाचेर सकारात्मक आश्वासन मेळ्ळां अशें कळटा. आयतारा मुख्यमंत्र्यान दिल्लीत अमित शाहांची भेट घेतली. तशेंच दिल्लीत रेल्वे आनी IT मंत्री अश्विनी वैष्णव हांची भेट घेवन रेल्वे संबंधी मुळाव्या सुविधा आनी तुवें इलेक्ट्रॉनिक सिटी विशीं भासाभास केली. जाल्यार केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांची भेट घेवन तांचे कडेन गोवा NITतले भरती नेम आनी गोंयकारांक भरतेंत प्राधान्य दिवपा विशीं चर्चा केली. शेती वेवसायांत व्हड लुकसाण जाले उपरांत खचून वचनासतना परिस्थितीक तोंड दिवन तशेंच बेरोजगार तरणाट्या मुखार एक आदर्श निर्माण करपी गिरीराज पाटीलाचो पळयात हो खासा रिपोर्ट. पारंपारीक शेती कडल्यान आधुनिक पर्यटन व्यवसायाकडे यशस्वी वाटचाल करीत खुबशा बेरोजगार तरणाट्या मुखार एक आदर्श निर्माण करपी हो शुभगिरी गार्डन रिसोर्टाचो धनी गिरीराज पाटील. हाचे घराणे कितलीशींच वर्सां जाली शिगांव वाठारांत रावतात. लाखांनी चौकोन मिटराच्या आपल्या पुर्वजांच्या जमनीचेर ते ऊसाची लागवड करताले. मात 2012 वर्सा संजीवनी साखर कारखाना बंद जाल्या उपरांत व्हड लुकसाण सोडचें पडलें. तशेंच येणावळ कमी जाल्ल्यान आर्थीक अडचण लेगीत तोंड दिवचें पडलें. ह्या परिस्थितीचेर मात करून गिरीराज पाटीलान जमनीचो योग्य उपेग करून पर्यटन व्यवसाय सुरू केलो. आयज हे रिसॉर्ट लोकप्रिय पर्यटन स्थळ म्हूण फामाद आसा. ह्या रिसॉर्टाचें खाशेलेपण म्हळ्यार एका वेळ फकत एकाच फॅमिलीक फूल रिसॉर्ट बूक करपाक मेळटा. पुर्वजांची जमीन पडीक दवरच्या परस तिचो योग्य रितीन उपेग करून आर्थीक उत्पन्न कसो मेळटलो हाचो विचार करप गरजेचो आसा. योग्य नियोजन, कश्ट आनी नवे विचार केल्यार शेतकी आनी पर्यटन हाचेर समन्वय करून बरी येणावळ मेळूंक शकता
अशें ह्या रिसॉर्टाचे धनीक गिरीराज पाटील हांणी सांगलें. आमचे पूर्वीपासून ऊस असले, ऊस बाकी रबर पाम हे सगळे. त्यानंतर ऊसाचे बिझनेस बंद, फॅक्टरी बंद झाल्यामुळे आम्ही मागीर हे बाकीचे लेबर खंय घालोवपाक काय करपाक म्हणून मातशें मशागत करून सकयले प्लॉट निवळ करून आमी ते टुरिजमाचे विचार केले. आणि अशेंच आमचे भितरलेच आमचीच फॅमिली येवन रावपाक चालू जाले. त्यानंतर हळूहळू मागीर टुरिजम हांव वाडयत आतां रूम बी वाडयला, बाकीचे हे चालू जाले. मागीर गेस्ट येवपाक लागले. मागीर अशे पिकनीक बारीक बारीक बड्डे असे कितें कार्यक्रम आसा ते छोटे छोटे मोठे चालू जाल्यात. आता बरे प्रमाण चल्ला आणि त्याच्या वतीने आमचे सगळे कामां व्यवस्थित सगळे रुटीन बसलं. शिवगिरी गार्डन फेमस जावपाक आमी एकूच ग्रुप घेतात, तेका लागून लोकां बी बरे व्यवस्थित तांकां एन्जॉय जातात आणि ते वयतना म्हणटात बरें अजून तुजे बरें जावपा जाय, अजून तितके ना. आमचे शेतींतले कशे पयशे येतात तशे आमी थोडे थोडे घालून प्रयत्न करीत चल्ला. यश आसा आमच्या ॲग्रिकल्चरच्या लोकांक कितें 10 रुपयाला ते आपलेच फायदो म्हणून अशें समजून अशें काय लाखांनी येना न्ही, तरी आमचे पोटा पुरते हेज्या पुरते चलता. घर संवसार आनी एक 4 लेबर आमचे आसात त्यांचे पोट भरतात. सर ते कितें एक प्रॉब्लेम म्हणल्यार ॲग्रिकल्चर म्हणल्यार एक तर फायनान्सा कडल्यान एक मनीस अडकतात, दुसरें म्हणल्यार कामगार तेका लागून हे फाटी पडटा. आनी हे जनावर रानची जनावर आसात तेका लागून प्रॉब्लेम जाता. आनी हे आमचे वातावरण पावसाचे उन्हाळा हेजे मार बसता. आणि आता नवीन पिढी कितें म्हणतात ह्या ॲग्रिकल्चरान घालून काय फायदो जायना म्हणून ते फाटी सरपाला. मग फाटी सरू नका, सगळेजण ह्याच्या भितर या, परत नवीन मोठ्या प्रमाणात चालू करूया. नमस्कार. आमी हांगा शिगांव शुभगिरी गार्डन रिजॉर्ट आसा थंय आसा, जे जाग्यार गिरीराज पाटील हो ह्या शुभगिरी गार्डना वयल्यान बरोच फेमस जाल्लो आसा. कारण म्हणल्यार हेंची हांगा लाखो चौरस मिटर जमीन आसा. पयलीं हांगा वडिलो पडजीत हांगा ऊस लागवड करताले आनी तांकां आर्थीक रुपी बरें करून बरे पयशेय बी मेळटाले ऊस रोवपाक. तेंचे कडेन कामगार वर्ग भरपूर आसतालो. आनी तेन्ना अकस्मात जेन्ना 2012 जेन्ना संजनी साखर कारखाना बंद जालो तेन्ना तेंचेर एक संकट कोसळ्ळें आनी आर्थीक रुपीन बाबतीन तेंचे एवढे कामगार आसले, त्या कारणान कामगारांक कशे पयशे दितले ही चणचण लागली. म्हणून तेंच्यांनी विचार केलो की आतां ते ऊस तरी ना, पूण कितें तरी वेवसाय जाय, नाजाल्यार रोजी रोटी आमगे घर चलचें ना. म्हणून हे सगळे विचार केले, फॅमिली वांगडा उलयले आनी हे हांगा पर्यटन वेवसाया कडेन वळ्ळे. पर्यटन वेवसाय तेणी पयलीं आपली पुरती म्हणून गेलो की आमची घरांतली कोणी फॅमिलींतल्यान बसतली म्हणून. हळू हळू तेचो प्रचार जालो, प्रसार जालो आनी आतां मोठ्या प्रमाणात हांगा शेनवार आयतार आनी सुट्टीच्या दिसांक ट्युरिस्ट येता. गोमंतक टीव्ही खातीर शिगांवच्यान एकनाथ खेडेकर. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.